नमस्कार, हांव प्रणाली आणि तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलचे स्वागत असा। आयज आमी करया भरलेल्यो तिसऱ्यो, पण ताज्या पयलीं आमी तिसऱ्यो कश्यो करून घेवप ती पळोवया। तर यो सुरवात करया। तर हांवें हांगा मोठ्यो तिसऱ्यो घेतल्या। ह्यो तिसऱ्यो हांवें 4 फावटी उदकान बऱ्यो धुवन घेतल्या आनी तांची ती रेंव आसा ती काडून घेतल्या। आतां हांकां आमी कल्लोवन घेवया। थोडी लोक हे आदोळेचेर कल्लयतात आनी थोडी सुरयेनूय कल्लयतात, बट आज आमी हांगा आदोळेचो किंवा सुरयेचो वापर करनासतना कल्लोवन घेवया। तातूंत हांव घालता थोडें गरम केल्लें उदक आनी हें आमकां 10 ते 15 मिनटां खातीर काडून सायडीन दवरपाक जाय। तर पया थोड्या वेळान ते तिसऱ्याचें तोंड आसता तें अशें ओपन जाता। तें अशें ओपन जालें म्हणटकीर तिसऱ्यो कल्लोवपाक खूब सोंप्यो पडटा। आतां हे गरम उदकाच्या जाग्यार तुमी तिसऱ्यो फ्रिजाच्या डिपरांनी दवरल्यार ती अशीच ओपन जाता। आतां आमकां ह्यो तिसऱ्यो बऱ्यो वेवस्थीत कल्लोवन घेवपाक जाय। कल्लयता आसतना मातसो फोर्स लावन त्यो तिसऱ्यो अश्यो ओपन करून घेवपाक जाय आनी तें मांस आसा तें एका सायडीन काडून ती खाली तिसरी आहा ती भायर उडोवपाक जाय। आतां त्याच पद्दतीन आमी सगळ्यो तिसऱ्यो बऱ्यो वेवस्थीत अश्यो कल्लोवन घेवया। तर ह्यो पया आमी सगळ्यो तिसऱ्यो अश्यो वेवस्थीत कल्लावन घेतल्या। आतां ह्यो आमी काडून सायडीन दवरया आनी तिसऱ्यान भरपाचो मसालो तयार करया। तिसऱ्या भितर भरपाक हांवें हांगा 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतला। हांगा तुमी कांदो तळसुनूय वापरल्यार जाता। तातूंत घालता एक बारीक चिरलेली हरवी मिरसांग, 1 चमचो मीठ, हांगा तुमी तुमचे चवी प्रमाणे घालात, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर, अर्दो चमचो गरम मसाला, अर्दो चमचो कोथमिरीचो पावडर, 1 मोठो चमचो मिरसांगेचो पिठो, 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट, बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालता आनी अर्ध्या लिंबाचो असो रस पिळून ते आमकां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। तो मसालो असो बरो मिक्स करून घेवपाक जाय। आतां त्यो कल्लोवन घेतलेल्या तिसऱ्या भितर तो तयार केल्लो मसालो असो बरो भरून घेवपाक जाय, असो वेवस्थीत स्टफ करून घेवपाक जाय। तर अशा पद्दतीन आमी ह्यो सगळ्यो तिसऱ्या भितर तो मसालो असो भरून घेतला। आतां हांकां आमी रवो लावन घेवया। आतां त्यो भरलेल्यो तिसऱ्यांक आमकां एक एक करून असो वेवस्थीत रवो लावन घेवपाक जाय। तर आमी सगळ्या तिसऱ्यांक असो वेवस्थीत रवो लावन घेवया। ताज्या उपरांत कायलीन थोडें तेल तापत दवरता। तेल बरें तापलें म्हणटकीर तातूंत ती रवो लायिल्ली एक एक तिसरी सवका अशी कायलीर घालून घेता। ती घालता आसतना रवो बरो फाफडून घालपाक जाय, नाल्यार तो कायलीर सगळो पडटा आनी ते घातले म्हणटकीर रोखडेंच परतप ना, नाजाल्यार तें मांस सगळें भायर सरता। ताका लागून तिसऱ्यो अश्यो घालून जाले म्हणटकीर ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून घेता। ह्यो आतां आमकां बारीक गॅसीर दवरून 4 ते 5 मिनटां उपरांत परतून घेवपाक जाय आनी परतिता आसतना सवका परतुपाक जाय, नाजाल्यार तें मांस आसा तें सगळें भायर सरता। आनी अशे पद्दतीन तुमच्यो साद्यो सोंप्यो अश्यो भरलेल्यो तिसऱ्यो खावपाक तयार आसा। तुमकांय खूब आवडटली, तुमी नक्की ट्राय करात। आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।